वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कैसा हालूक. तो सकाळी गेल्ली आम्ही रुवीगेर ओके. सांज जाली 6 जाल्ली आसा ओके. तो आता आम्ही वयता ग्लोबल विलेज. जस्ट लागीत आहा तें ग्लोबल विलेज आणि एकदम बेस्ट हा ग्लोबल विलेज. टीव्हीर पळयतालें हांव ग्लोबल विलेज. आयज फायनली थंय वयता हांव पळोवपाक ओके. तो आनी तें न्ही रातचेच बरी दिसता खंय तें सगळें लायटींग बी आसता ओके. आनी सगळे कंट्री आसता इंडिया श्रीलंका सगळे कंट्री आसता थंयसर. पण खूब व्हडलें आहा तें खूब टायम लागता. पण आमकां अशें टायम नाही भोंवपाक. तो थोडेशे भोंवतले ओके. कॅप्चर करतले विडियोज ओके. तो खूब एक्सायटेड आहा हांव ग्लोबल विलेज पळोवपाक ओके. तो सगळे रेडी जाल्ले आसा ओके. आतां आमी भायर सरता ओके. चला की खाता हलवा हलवा खातो हलवा. हां चल या. तो हे माझे सरप्राईज गिफ्ट रुबिनाक आनी रेनाक दिता हांव. हां जाय तिगांकूय घे ती. थँक्यू जाय 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 फुडें 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 जय 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 जाय जाय. जस्ट आम्ही घातलां जॅकेट. आता मातशें थंड लागना तितले. रुबिनाचें जॅकेट पळोवंक जाय सारकी मॉडर्न आसा. बाद में पहनेगी दिखाती हूँ सारकी मॉडर्न. हात ना काय ना तेका गळ्यान घालपाचें. हय देवाचें दाखयत तुका मागीर. पोंचो पोंचो म्हणटा तेका पोंचो दाखयत तुका मागीर. पोंचो एदिके डायरेक्ट गळ्यान घालपाचें पोंचो. हात ना तेका समथींग न्यू आं. म्हाका न्ही जॅकेट बिकेट हांगा बरें बरें जॅकेट मेळटा खंय. पण जॅकेट घेवन काय फायदो ना की आमच्या गोंयांत इतल्या थंडी ना. सो जॅकेट बी हांगा घेवचें ना. हांगा बरें बरें जॅकेट मेळटा तुका बेस्ट. चल तो जस्ट पावली आमी हांगासर ओके. दाखयत तुमकां पार्किंग सारकें सिस्टमॅटिकली पार्किंग केलां. आनी आयज संडे न्ही सगळें फूल म्हणजे गाडी सगळी भरला हांगासर ओके. दाखयत तुमकां. आनी पळयात सिस्टमॅटिकली दवरलां हांगा गाडी सगळें सगळें फूल जाला पळय तेवटेन पळयात. आनी तें आसा फुडें ग्लोबल विलेज आनी जायत न्हिदला. तो सगळे कंट्री आसा हांगासर इंडिया मागीर आनी खंयचे खंयचे चायना श्रीलंका लंडन ओके. सो ते आसा टिकेट कावंटर ओके. तो बरो दिसता पिंक कलर ओके. तो चला वचचें आमी. वारो सुटला आनी कितलो थंड आसा हांगासर सांगू की तुमकां. रूबी क्या बोला तूने इसको. पोंचो पोंचो देखो रुबीना ने पोंचो पहना लिया. कुछ ऐसा है हाथ भी ना तेका म्हणजे अशेंच हांगा मातशें हें आहा कॉटन हेअर टायप ओके. चला या. अभी रेयान फोटो काडपाक गेला गाडीचे. खंय पार्क केला पळय कळना न्ही. खूब कन्फ्युजींग. आनी हांगासर नंबर आसा खंय गाडी दवरला ते नंबर याद दवरूंक जाय ओके. सारकी सिस्टमॅटिकली आं. आनी बरें सिस्टमॅटिकली दवरला गाडी आं. पळयात P3 P4 अशें आहा न्ही. तर क्रॉस करयो गाडयो पळयात. एक एक नंबर 1 तुमकां गाडी दिसतले. हो पळय हो बरो आहा न्ही ब्लॅक कलर. हे पळय हें पळया हो पळय डबो कसो न्ही. हो डबो गो हा 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 हा. तो जस्ट पावली आमी हांगासर ओके. आनी लोक खूब आहा आयज संडे न्ही. अभी ये कौन सा है. ये एंट्रन्स है. हाँ ये एंट्रन्स ऐकता. ये एंट्रन्स ये एंट्रन्स अशें दिसता की आमी हांगा येयला. ते अली बाबा ते अली बाबा बी आसता पळय तेंचे मेहेल तशें. आनी हांगा न्ही तुका एक दिसान जावचें ना भोंवून 3-4 दीस लागता. म्हणजे तुका फाल्यां येवचें पडटलें परवा येवचें पडटलें इतलें व्हडलें आहा तें. हां आनी हे न्ही कलर चेंज जाता दाखय तुमकां. हे पळया ओदोळ पर्पल आसलें न्ही आतां पळय हो जाला ब्युटिफूल. आनी ह्या एंट्रन्स आहा शिवनाथ आतां हो कलर येयलो. सो न्ही मदीं मदीं न्ही कलर चेंज जाता. आतां न्ही आमकां टिकेट्स काडूंक जाय ओके. सांगता तुमकां चार्जीस कितले आहा ते टिकेट्स. तो हें आसा टिकेट कावंटर. तो हांगा टिकेट काडटना तुमकां सांगता कितले चार्जीस आहा ते. सो हांगा टिकेट्स न्ही विकेंड टिकेट आसा 25 दिरहम आनी एनी डे टिकेट हें आसा 30 दिरहम. तो आमी कोणसो लागीं रुबी आयज विकेंड आहे. तो आमी लागीं 25 दिरहम 30 दिरहम. सो आमकां आतां लागतले 30 दिरहम एकल्याक. वी आर 1 2 3 4 5 30 दिरहम. ऋतिक आहे ना. ऋतिक असतले
ऋतिका गो तिकेट तो रेहान हांगासर तिकेट काडटा माय गॉड हे पळयात आतां इतले पयस खंय खंय भोंवतले आमी खूब व्हडलें आहा हें तो रेहान कहाँ से स्टार्ट करेंगे हांगासर न्ही बेबी कार्ट म्हणून आहा म्हणजे भुरग्यांक चलोवंक जावचें ना न्ही इतले पयस खूब व्हडले आहा ते सो भुरग्यांक न्ही एक बसपाक हें आहा सो तांकां पांय बीन दुखता न्ही ऋतिकाक घेता एक ना ऋतू मागीर भोंवचो ना मागीर हें व्हडल्या लोकांक इंडिया के सामने आनी हें भुरग्यांक कार आसा इधर भी मिलेगा सीरिया के सामने दूसरा गेट ताका न्ही मागीर घेता एक कार धाकटेशें की आतां तो चलतलो तो टेंशन ना मागीर फुडें मेळटा खंय गाडी ताका घेता म्हणजे पांय दुखता म्हणून न्ही चलचो ना मागीर तो सरवी लेनी टावर लंडन ये लंडन ओके हाँ वो देखो वहाँ पे है आईफिल टावर हाँ वो फुडें थंय पण राहते आणि हें आसा चायना हें आसा जपान आणि आयज संडे न्ही खूब रश आयज ऋतिका हात धर आयफिल टावर अरे ओ सिडनी न्ही ओपेरा हाऊस सिडनी आणि हांगासर आसा आमचे ताजमहल ताजमहल न्ही ताजमहल आसा ताजमहल टर्की ना ते आसा टर्की आओ थंय पळय आनी टर्की तो हें आसा टर्की सो आतां आमी जालें अंदर आतां भितर वयता आमी टर्की वयता आमी चल खरें टर्की वचच्या पेक्षा हांगा टर्की वचया आनी भोंवून येवया हांगा टर्कीन तुमकां कितें कितें सामान आहा पळय सगळें हांगा मेळटलें म्हणजे टर्कीन कितें कितें मेळटा पळय तें सगळें तुमकां आतां भितर मेळटलें सामान सो हांगा आसा टर्कीश आयस्क्रीम आम्ही आता आयला टर्की तर टर्की किती म्हणटा पळोवया बकलावा टर्किश बकलावा Turkish cuisine जो मेन टर्किश मेन मेळटा पळय स्वीट्स बीन You know they have this in this Turkey that this stuff चीज सिमित चीज आणि शिनाणे पळय शिनाणे correct तर हें आसा शिनाणे बरें कूक केला शिनाणे बरें कूक केला वर लिंबू घालपान खावपाचे शिनाणे टर्की पावला आमी एक फ्रीज मॅग्नेट घे आणि टर्की वयची ना आमी खंयचे खंयचे कंट्री वयतले पळय आमी आयज ते सगळे फ्रीज मॅग्नेट घे तूं आणि जे प्राइस आसा 5 दिरहम रूबी चूज करो ये देखो तृप्ति बहुत सारे हैं यहाँ पे इबिले को पसंद है ऐसे दिस किचन तो ये सगळे आसा 5 दिरहम 5 दिरहम ना 5 दिरहम नहीं 5 दिरहम सगळे 5 दिरहम हातींक घालपा ब्रेसलेट बीन हाँ 5 दिरहम ना हाँ 5 दिरहम बाय 10 गेट 1 फ्री बरे हांगा ब्रेसलेट हातींक घालपा वाव अच्छे ना 15 दिरहमाक 15 दिरहम आणि हांगासर रिंग पळया रिंग सामके बेस्ट हा टर्की हितून न्ही बरे बरे आहा रिंग्स ब्रेसलेट बीन बरे बरे आहा पण काय घेवंक ना हांवें फक्त एक फ्रीज मॅग्नेट घेतला आणि एक बरेशी मिरर घेतला शिराताक हे दाखयता तुमकां मागीर आणि हे आसा 5 दिरहम हेजे भितर न्ही शाबू आसा हे पळया अशें शाबू दवरला बंद कर हे पळय बरो हा डबो शाबू दवरला हांगासर तो हांगासर आसा टर्कीश डेजर्ट पळय वरायटी आसा टर्कीश डेजर्ट
सगळे बरे बरे पळय हांगा डेजर्ट पळय. सो हांगासर पळया हे सगळे टर्कीश डेजर्ट आणि हांगा सगळे क्लोथ हा टर्कीश हा सगळे क्लोथ बी सगळे आसा फुल फुल हांगा क्लोथ आईस्क्रीम बिस्क्रीम सगळे आसा. टर्कीश बेक्ड पोटॅटो ओके दाखयत तुमकां. They have apple to potato packet. बेक्ड पोटॅटो आणि बटाट पळय कितले व्हडले आसा सगळे व्हडले बटाटे ते कुक करून मदीं कट केला आणि सगळं स्टफिंग केला क्रीम मागीर ऑलिव्ह स्वीट कॉर्न सगळं घालून केला. सो एक प्रायस कितले 35 दिरम एक घेतला आम्ही टेस्ट पळोवपा लागून. ओके खाऊन सांगता तुमकां कशें जालें ते. मिक्स करून करना इसको ताका मिक्स करून जाय खंय बटाट गरम आसा. Take all mix. Mix ऐसे दे दो. क्यों आ जाओ. ये veg no. That's right. तो झाले आमचे खाऊन. आता आम्ही वयता पाकिस्तान. तो हे आसा पाकिस्तान जॅकेट. तो हांगा चडशे तुका न्ही लेदरचे जॅकेट Lady suit. लेडीज सूट सगळें मेळटलें हांगासर. सो आतां आमी वयता भितर पाकिस्तान. सो हांगासर जॅकेट्स पळयात कितले बरे बरे आसा. हांगा लेदरचे बॅगा लेदर शूज जॅकेट्स मागीर सगळे कपडे पळय मिरर वाले दुपट्टा हे दुपट्टा हे मिरर आहा हितून 100 में 2 60 का एक है. सो हांगासर हेच कपडे बीन आहा कपडे पळयात बरे आहा दुपट्टा चुडीदार सेट बी सगळे आसा. या पयला हांवें बरी दिसता न्ही तो बरी दिसता शायनींग तो ब्लॅक बी बरी दिसता ब्लॅक वन. हांगासर आहा हे पाकिस्तान हा कॉर्ड सेट आसा हांगा कॉर्ड सेट 200 मतलब कितना 2 म्हणजे कितले 4000 रुपया 4000 रुपया आहे. आणि कपडो न्ही सामको सॉफ्ट आसा हे पळयात बरो सॉफ्ट आहा. तो लास्ट कितना बोल रहा है अभी वो कुछ कम कर रहा है 180 लास्ट असो. शिवन आता खंय वच चाय दिसले की लागलो चाय पिवपाक. कुलर चाय घेता खंय तो कुलर चाय मेळा पुरो हेका तो मटका चाय. तो बरे व्हडले आहा पाकिस्तान. पळय हांगा बसपाक अरेंजमेंट बरें केला. सो हांगासर सगळे मातयेचे आयदन बीन दवरला पळय बरे आहा. हांगासर सगळे जीन्स ना तुजे बॅगा बी आहा पर्स आहा बॅगा बी सगळे आहा जिन्साचे हे पळय. आणि हे पळय फ्रॉक टायप बरे आहा. तो हे आसा मटका चाय 2 घेता म्हणटा मटका चाय ते तुला न्ही आहे रेयान म्हणटा मटका चाय खंय रेयान मटका चाय न्हू गेल्या मटका चाय रात्री हांव पिता पयली 2 घेता म्हणपा लागलो पण खूब आहा क्वॉन्टिटी 2 डबल घातला इतले आसतना डबल घातला बरे आहा. हेका चाय बीन बरें दिसता खंय गेल्ले कडेन. रुबी चाय कैसी है मटके वाली चाय बरें अच्छा है ना. तो हांगासर न्ही मागीर न्ही डान्स शो बी आसता म्हणजे एक कंट्री आहा पळय की कंट्रीच्या भितर न्ही स्टेज आसा आनी थंय मागीर डान्स शो बी सगळें दवरला. आतां हें आसा पाकिस्तान. एक कंट्रीच्या भायर न्ही सगळे हांगासर फूड स्टॉल आसा पळय थंय पळय आहा फुडें. सो जालें आमचें पाकिस्तान. आतां नेक्स्ट पळोवया की आतां नेक्स्ट आहा UAE तो हें आसा UAE दुबय. तो आमी ऑलरेडी UAE दुबय येयला. सो आतां आमी भितर वचना की तुमी पळयला न्ही दुबय कितें कितें आहा तें दाखयलें तुमकां हांवें व्हिडिओन. तो हें आसा UAE. तो हांगा वयची ना आमी भितर. तो हांगाच्यान ते थंय पर्यंत आसा UAE. तो लास्ट रेड कलर तुमकां दिसता न्ही तो लास्ट UAE.
हांगा आसा सगळे फ्रूट शॉप आणि हांगासर न्ही सगळे फ्रुट्स बीन चॉप करून दवरला पळय. गवा बिवा सगळे आसा. एप्पल, फणस फणस हाँ शिणात फणस पळय. आता अभी अभी सीजन आहे फणस का? थाईलैंड हा हे सगळे थायलंड फ्रूट हा. थायलंड राहिला. हे ड्रॅगन फ्रूट, Pineapple. पायनॅपल. ये वो ही ओरिजिनल नाही आहे. शिवनाथ म्हाका मँगो घे खंय. आपण अशी हांगासर बरे स्ट्रॉबेरी बी घालून हे केला. मार्शमेलो. ये क्या है रे हा? कौन सा फ्रूट है? This is this guava. गवा आहे. Yeah. तांबडे रेड कलर गवा पया. हे असं ग्रीन कलर आणि रेड कलर गवा. हे का जाय मार्शमेलो दोनच्या तोंड फुगलेले हेजे आईस्क्रीम जाय म्हणून. ताका आमी दुबय येयला पळय तेन्ना ताका आमी आईस्क्रीम बिस्क्रीम कांयच दिवंक ना आनी आमी काय खायना थंड बीन. सो ताका मार्शमेलो जाय खंय. बरें अरे आनी पे करनाका. फेमस चीज ही तो हे आसा चेस्टनट्स ग्रिल्ड कॉर्न. हे टर्किश फेमस आहे. 25 dirham तो हे आसा चेस्टनट. बरे फ्राय करता पळय तो. फ्राई नहीं सो पळोवया आमी टेस्ट करून पळोवया कशें लागते. बाद में खाएंगे फिर. नहीं ऐसे ही गरम उसको छिलना पड़ेगा. हा हे वयले न्ही साला काडूंक जाय. हे पळय अशें काडूंक जाय आनी खावंक जाय. So it's the much. तो हे आसा चेस्टनट. बरें आमी हांव सांग चेस्टनट बरें न्ही. फर्स्ट टाइम खाला आमी. यूएई का UAE का डेजर्ट है. ट्रेडिशनल डेजर्ट हा लुकमियात न्ही. हाँ लुकमिया. तुमकां दाखयता तुमकां. और ये सब ओके. तो बाद में उसको हनी का सिरप हनी सिरप घालून ते खावपाचें मागीर. बरें परफेक्टली ना देखो. आनी हांगासर न्ही सगळे गेम शो आहा भुरग्यांक. हे पळयात. तो हांगासर न्ही तुमकां वरायटी खावपा मेळटले. वरायटी हा केन्ना तुमी आयकोकूच ना नांवां. असले तुमकां खावंक मेळटले हांगासर. तो हें आसा सिरिया. आणि जस्ट सिरियाच्या ऑपोजिट न्ही हांगा पळयात बसपाक न्ही बरें हांगा अरेंजमेंट केला. ओके सो आतां आमी वयता सिरिया. क्या है वो? हाँ एमडी ड्रिंक. सो सिरियान कितें कितें मेळटा तें सगळें तुमकां आतां हांगा मेळटलें. कपडे बरे आहा. हे पळय जॅकेट बीन सगळें आहा. परफ्युम्स. सो सिरियाचे मेन फेमस कितें परफ्युम्स आनी सगळे हांगा मेळटले परफ्युम्स. सिरियन ड्रेसीस ट्रेडिशनल. सो हें आसा सिरियाचे ट्रेडिशनल ड्रेस. तो हांगासर बरें केला. सिटींग अरेंजमेंट केला हांगासर. आनी मेन तुमकां सिरिया कितें खाण मेळटा पळय जेवण खाण तें सगळें तुमकां हांगा मेळटलें. आनी हांगा पळयात ड्रायफ्रुट्स बीन आहा. आनी हांगा बसपाक बरें अरेंजमेंट केला. आनी हें आसा सिरियाचे स्वीट्स. एक कंट्रीन वयता पण आमी सगळे फिरना कित्याक टायम खूब लागतलो. सो भितर वयता मातशें कितें पळयता आनी येता आमी. ओके सो आतां नेक्स्ट पळोवया कितें आहा तें. सो आतां आमी वयता कोरिया. पळोवया कोरियान कितें कितें मेळटा पळोवया. सो हांगा न्ही सगळे हें आसा मेकअप प्रोडक्ट आनी लॅशीस बीन सगळे हांगा आसा. बेडशीटां बीन आहा. क्वॉलिटी बरें आहा न्ही पयल्याच कळटा.
पहिलाच कळटा क्वालिटी बरें आहा म्हणून. चल ऑलरेडी घेतला आम्ही. चल हे सगळे कोरियाचेच फेमस. तो हे असा थायलंड. सो थायलंड आम्ही भितर वचोंक ना, खूप व्हडले आहा ते. जस्ट भायल्यान पयलें आमी, भितर वचची ना आमी. तो हे आसा जपान. आणि हेज्या सायडीन आसा रोड ऑफ एशिया. रोड ऑफ एशिया ह्या भितर बेश्टे आमी एक वचून भितर पळोवन येता. आनी सामकें बरें आसा रोड ऑफ एशिया भायल्यानी. बरी दिसता न्ही. हांगासर न्ही रश खूब आनी थंड लागना हांगासर. बरें दिसता. वाव बरें केला न्ही. गो. शूज बीन बॅग बीन सगळें आसा हांगा. यो हांगासर न्ही सगळे मसाले बीन आहा पळयात. हळद बिळद श्रीलंकन स्पायसीस हा. हे आसा श्रीलंकन स्पायसीस. सगळे स्पायसीस बी आसा हांगा. आनी हांगा टी पावडरूय आसा हे पळयात. आनी हांगासर आसा हे कितें टी सगळे टी पावडर हे सगळे म्हणजे रोज रोज टी. मूनलायट टी. हिबिस्कस टी पळयात. हांगा आसा हिबिस्कस. हिबिस्कस टी आसा आनी बेरी बुस्टर टी. सो आतां आमी एक टेस्ट करून पळोवया. इफ बरें असलें न्ही व्हरपाचें. आनी हे आसा जॅस्मीन पर्ल टी. टेस्ट करपाक दिना खाली. ओके फ्रुटी. ओके चल यो. एंड वॉट इज दिस? सिनमन पळय. वय रशिया श्रीलंका ना. वास बरो आहा का पळय न्ही. वास बरो आहा. चल तुमी टी बीन टेस्ट करपाक दिना खंय. टेस्ट केल्यार कळपाचें आमकां न्ही कशें लागता तें. डॉल म्हणून ते तू हात घे म्हणजे कपडे तरी घालून खंय वयतलो रे तुमी. हे पळय सगळें तुका हें मेळटलें. हँडीक्राफ्ट्स आहा हँडीक्राफ्ट्स. सो हे आसा एशियन फ्रुट्स. मँगोज पळया सगळे प्लास्टीक मँगोज ते खरें न्ही ते. तुमकां सांगू खूब व्हडलें आहा हें. आतां खंय म्हणून वयतलो तूं शुनात. अमेरिका. अमेरिका या न्ही. चल आमी अमेरिका वयता. बाय बाय बाय. दुबयसून डायरेक्ट अमेरिका. चला गेले हेजे पांय दुखले. अमेरिका पावता पावता म्हटल्यार हेजे पांय दुखले. सो हांगासर पळयात सारकें रियल दिसता बेबी डॉल. म्हाका न्ही एक बरें बेबी जाय. बेबी गर्ल पळय न्ही म्हाका घे न्ही. डुप्लिकेट मगो. आनी म्हाका डुप्लिकेटूच जाय रियल नाका. वाव हें पळयात. क्यूट नो. या क्यूट दिसता. आनी हें पळयात. वा प्युअर सिलिकॉन त्या. प्युअर सिलिकॉन हे पळया रियल दिसता बाबा. कितले 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 125 दिरहम. पळय जालो ऑलरेडी. फॅमिली ट्री. हे पळय हांगा फॅमिली ट्री. खंय वयता वय. सांगा मॅग्नेट पळयता पेरू.
हांगासर न्ही शूज बीन बरोबर येयला. तो आमी आसा हांगा अमेरिकानी. तो हे आसा युरोप. तर भितर वचना आमी. मागीर नेक्स्ट आसा हांगासर रशिया. तो हे आसा रशिया. भितर वयता रशिया जा रे. तो रशिया बी वचना आमी भितर आमी. तो नेक्स्ट आसा आफ्रिका. तो आसा आफ्रिका. तो हे आसा आफ्रिका. तेका उगलून घे न्ही. आफ्रिका पळयात. तो हे आसा चिया बटर. ऑर्गेनिक आहे ना. ऑर्गेनिक शिया बटर. तो दाखयता तुमकां ऑर्गेनिक शिया बटर. दाखय दाखय दिखाओ. हाँ नाइस स्मेल. This is scrubber for face and body. Remove pimple, blackheads for black area. पिंपल्स एंड ऑल ब्लॅकेट. Pigmentation, ओके. acne. पिंपल्स ब्लॅकेट एक्नी तोंड लावून ते स्क्रब करूंक जाय खंय. क्लीन जाता खंय. आणि आफ्रिकाचे हे फेमस आहे. असं सगळे हा स्क्रब बीन खूप अशे व्हेरायटी. हा अवाकाडो आसा. हे पळयात. Cocoa butter, कोको बटर अवाकाडो सगळे आसा यांच्याकडे. papaya. पपाया बी हा खंय. बरं न्ही कपडे. अच्छे ना. शिवनाथ मैं और ऋत्वी. आफ्रिकन नो. आफ्रिकन सगळे आफ्रिकनचे. तो हे आसा कतार आणि रोड ऑफ एशिया. हय कतार आसा आणि थंय आसा इराण. तो नेक्स्ट इराण आणि हांगा कितें आहा हें कांय ना. जस्ट स्टॉल्स आहा ते इराण आणि कतार. असं नाही हे पळया स्मार्ट फार्मसी. म्हणजे इमर्जन्सी तुमकां जाय जाबा मेडिसिन बी न्ही तुम्ही हांगा घेऊ शकता. तो वहाँ पे क्या करना है रूबी. कॉइन डालना है. हाँ कियोस्क है वो पैसे डालना है. ओके. और नंबर सिलेक्ट करना है तुमको जो वहाँ पे नंबर है ते हाँ. चूज करूंक जाय. हाँ. तुमकां इमर्जन्सी कितें जाय न्ही medicine मेडिसीन तुमकां हांगा घेऊ शकता. बरें आहा. तो हें न्ही एक दिसान जावचें ना. हार्डली आमी म्हाका दिसता 25% पयला. सो आतां आमी वयता इंडिया. इंडिया कशें आमी विसरूं शकता हय का न्ही. सो आतां आमी इंडियन वयता आनी पळयता थंय कितें खावपाक मेळटा तें खाता. आतां टायम जालो हांगा 10 जावपा येयली. आनी हांगा सगळे स्टॉल्स आहा बारीक बारीक. हॉटडॉग विटडॉग सगळे. ज्युनियर पास्ता. इंडिया इंडिया रोड कळटा. सो आतां आमी वयता इंडिया. सो हें आसा इंडिया पळयात. आमचे इंडिया. आमचे इंडिया. आमचे इंडिया. जयपुर हवा महल. जयपूर हवा नो. जयपूर हवा महल न्ही. थीम हवा महल की है. सो हवा महलचे थीम घेतला. सो फोटो मैन. इंडिया. वाव इंडिया बरें आयला न्ही कपडे. हें बरें आहा पळय. हें बरें आहा. शिवनाथ म्हणटा हें घाल का म्हाका. घालूंक का वचूं जिंगा लाला. पळय हें घे तें घे म्हणटा. बेगीन उदो उदो म्हणून तुवें. वाव अच्छे हैं ना रूबी. बहुत ही अच्छे हैं. बहुत ही अच्छे हैं. तो हे सगळे आसा इंडिया. हे पळय राजस्थानी सगळें सामान. बॅग रूबी हांव पळय बॅग देखो. वाव बरें येयला. हे पळय बॅगा सँडला बी सगळें आसा हांगासर. हें बॅग पळय बॉल टायप. बरें आहा. हें आसा गुजराती हँडीक्राफ्ट सगळे गुजराती. आनी ते आसा हमदन क्लासीक. वय बरें आहा न्ही. इतलें जगमग घालना हांव. म्हाका इतलें जगमग घालपाक आवडना. सिंपल आवडटा म्हाका. हांगा आसा मुंबय स्पायसीस. सगळे मुंबय स्पायसीस.
क्या रुबी पुन्हाच पळय हांगासर हे घे ते घाल हे घाल म्हणटा हबीबी यो हबीबी वाव कपडे पळयत हांगा कितले सॉफ्ट कितना स्मूथ है ये अरबी लोग ज्यादा अरबी लोग घालता नी हांगा शायनिंग गाउन कैसे पहनते हैं ना सेम उनका ये गाउन मतलब ये रहता है ओके फुल स्लीव्स हाँ. एंड फुल लेंथ फुल लेंथ हाँ कपडे कितले तो ग्लोबल विलेज न्ही हे खूब व्हडलें आसा पळयता इफ व्हिडिओ सपोज व्हडले जाल्यार न्ही हांव 2 पार्ट्स करतलें हां पार्ट 1 पार्ट 2 ओके जाता इतले हांव शूट करता व्हडले जाल्यार हांव पार्ट 1 पार्ट 2 करतलें ओके